इतिहास. पावलू मासेदोनियंत आनी ग्रेसियंत. चॅप्टर 20. उत्सांबोळाय थांबतोच शिसांक एकठांय करून आनी तांकां शिडकावणी दिवन पावलून तांचो निरोप घेतलो आनी मासिडोनियेक वचूंक तो भायर सरलो. थंयसरल्या गांवांनी भोंवडी मारतोच आनी जायतें सांगून तांकां धीर दितोच तो ग्रेसियेक पोत्तलो आनी हांगा 3 म्हयने तो रावलो. थंय थावन सिरियेक तारवान वचूंक तो तयारी कोत्ता म्हणसर जुदेव आपलो घात घेवंक सोदतात म्हूण ताका गमलें. त्या खातीर ताणें मासिदोनियेंतल्यान परत वचूंक येवजिलें. ताचे बरोबर गेले ते हे बेरेयेचो सोपातेर, पिर्रूचो पूत तेसालोनिकेचे आरिस्तार्क आनी सेकुंदूस, देर्बेचो गायुस, तिमोथ आनी आजियेच्या प्रांतांतले टिकिकूस आनी त्रोफीम. ते आमचे मुखार गेले आनी त्रोआसांत आमकां रावले. फूग नासलेल्या उंड्यांचे दीस जातूच फिलिपी थावन तारवार बसून आमी भायर सरल्यां आनी 5 दिसां उपरांत तांकां त्रोआसांत मेळ्ळ्यां. हांगा आमी एक सातोळें सारलें. त्रोआसांत पावलू येवतिकाक जिवो कोत्ता. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा आमी उंड्याचे मोडणेक एकठांवल्यां. पावलून तांकां एक बोली केली आनी तो सकाळीं वेचो आसलो देखून मोदयानीर पर्यान ताणें आपलें उलोवप चालू दवरलें. आमी एकठांय जाल्यां त्या उंचल्या वसऱ्यांत जायत्यो पुंट्यो लायिल्ल्यो. येवतिकूस नांवाचो एक तरणाटो जनेलाचेर बसलोलो. पावलू उलयतां ताका बरीच न्हीद पडली आनी न्हिदेचे बोरमेन तो 3रे मावळेर थावन जमनीर पडलो आनी तांकां मेलो. पावलू सकयल देंवलो आनी ताचेर आड पडून आनी ताका वेंगोवन म्हणलें, भिवूं नाकात, ताका आजून जीव आसा. उपरांत वयर वचून ताणें उंडो मोडलो आनी खेलो. मागीर तांचे लागीं खूब उलयलो आनी फांत्यार थंयचो भायर सरून गेलो. जिवो केल्ल्या तरणाट्याक तांणी घरा व्हेलो आनी तांकां जायती खुशालकाय भोगली. त्रोआसाक थावन पावलू मिलेतूस वेता आनी आमची फुडली वाट धरून दर्यांतल्यान आमी आसोसाक गेल्यां. हांगा पावलू आमच्या तारवार चडचो आसलो कित्याक ताणें आदीं अशें थारायिल्लें आनी तो थंय पर्यान गांवांतल्यान चलून येवचो आसलो. तो आमकां आसोसान मेळ्ळ्या उपरांत ताका आमी तारवार घेतलो आनी मिटिलेनेक वचूंक आमी भायर सरल्यां. थंय थावन आमचें तारून फुडें गेलें आनी खियोसा मुखार थांबलें. दुसऱ्या दिसा आमी सामोसाक पावून थांबल्यां आनी 3ऱ्या दिसा मिलेतूस पावल्यां. आजियेच्या प्रांतांत थांबून वगत करिना जावंक एफेज सोडून पावलून फुडें वचूंक थारायलें, कारण 50व्या दिसाच्या उत्सवाक जाता जाल्यार जेरुसाल्याक पावूंक तो ताकीद कोत्तालो. एफेजाच्या जाणट्यांक पावलूची बोली. मिलेतूस थावन पावलून एफेजाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजियेच्या प्रांतांत हांवें पांय दवरलो त्या पयल्या दिसा थावन हांव तुमचें मोदें आसलों तितलोय वेळ कसो वागलां तें तुमी जाणत. जुडेवांच्या आडकांक लागून म्हजेर आयिल्ल्या कश्टां मोदें दुखां घडोवन सगळे ल्हानविकायेन हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबे माजार आनी तुमच्या घरांनी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी पोत्तून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरात म्हूण जुदेवांक आनी गिरिकांक हांवें उलो मारला.
आनी आतां पळयात, आत्मो म्हाका आपलो कैदी करून व्हरता म्हूण हांव जेरुजाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो. पूण म्हाका बंदखण आनी कश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो दर एका शारांत म्हाका कळयत आसा. पूण म्हज्या जिवाक कसलेंच मोल ना म्हूण हांव धरतां. देवाचे दयाळायेचे सूब वर्तमानाक साक्षी दिवचें मुनियारपण सोम्या जेजू कडचें हांवें घेतलां. तें शार्ती पावूंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोंवून राज परगटलां खरें, तरी आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा हांव तुमकां खचीत सांगतां, तुम्हा सगळ्यां मोदें कोणाच्याय जिवाचो जर नाश जालो, हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचे पवित्र सोबेचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच पुताच्या रक्ता वरवीं आपली केल्या. हांव गेल्या उपरांत तुमचे मोदें क्रूर लांगडे रिगतले आनी हिंड इबाड करून सोडटले म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून वचचे पासत खोटी शिकोवन दिवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात आनी हांवें दुकां वारोवन 3 वर्सां पर्यंत थांबनासतना दीस रात तुमचे मदल्या जण एकल्याक बूद दिल्या आनी शिडकायल्या म्हूण उगडास धरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालतां आनी ताचे दयाळायेच्या उतराक तुमकां पातयेतां, तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगळ्या पवित्र केल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. हांवें कोणाच्याच रुपयाची व भांगाराची व नेसणेची आशा धरूंक ना. ह्या म्हज्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्यांच्या गरजांक हांव पावलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्यां कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कश्ट करून अशक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. हें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिंबेर रावून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां भोव व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें.